ताका जॉब्स दिले म्हणून आनी जॉब दिवपा आहाय म्हणून आनी तेगेले 4 प्रॉमिसीस आहाय देर म्हणून. आतां आय वॉन्ट टू ओनली टॉक ऑफ जॉब्स. हांव जॉब्साची रिमाइंड करता की जॉब्साचे इज नॉट अ प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी. It is very simple that a person who is eligible, a person who is fit for the job should be taken. And first, jobs पड़े हैं ते procedure हा. They have to be posts have to be created, then advertised. There is a procedure. आता ये job दियो. Now I want to remind the BJP government that Manoj Parrikar had complained when during our government in 2012. We are filing a similar complaint. We are looking into options of filing a similar complaint. We are even looking into options of going to High Court on this matter. Because time and again the issue comes, we are going to give jobs. भारतीय पार्टी जनता पार्टीचा तुगेलो हेही प्रेसिडेंट पासून सांगता कित सांगता ही सेइंग दॅट आपण जॉब दितले म्हणून. हे जॉब दितले म्हणून ते आय कॅन्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज द जॉब दितले ते. A person who is eligible, a person who is fit for the job, person who is a really deserving candidate is not going to get the job or not is the big question mark before the state. हे jobs पडे हाय हांव त्या मनशा मेटले हो ना. हे jobs पयशान इंकले कितें. जे मनीस सुचोर म्हणटालो तांकां तूं आतां जॉब दिवपाक सोदिता आनी कितें दिवपाक सोदिता स्पश्ट कर लोकांक. भारतीय जुमला पार्टी तांगे वर्करांकूय सायडी सांग तुमी वेलकम देम म्हणून. जे वर्कर जॉबार रावताय तांकां फोटोन दवरले इतली वर्सां. आतां परतून इश्यू येयलो जॉब्सांचो वेर MP इलेक्शन येयलें काय ना. आतां पार्लिमेंटरी इलेक्शन येता म्हणून परतून जॉब्सां इश्यू स्टार्ट जाला. लोकांक फोटोन दोन हें करपाचें. बट आमगे पार्टी वी आर फायलिंग कंप्लेन्ट्स in another few days. Today we are doing some other dharnas, we are taking up complaints and we are even looking into options of going to the High Court. This is our stand as far as the party is concerned. जे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जे सरकारान जो केल्लो आसा आनी ह्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या आड ज्या पद्दतीन आज अनेक प्रोजेक्टाक तेमी पयली अप्रुवल दिल्ली तेजे आमी एसेंब्लीकय तांकां काही प्रमाणात एक्सपोज तेजे तांकां केल्ले जाप विचारले ते सफिशियंट आमकां रिप्लाय दिवंक शकलो ना. आयज हेच IPBचे आनी एक हाली मिटींग जाली अशें म्हणून जाता. चेअरमॅन नासतना ती मिटींग जाल्या आनी मिटींग फकत अशी न्ही की 10-15 मिनटांची अर्दे वराची न्ही तर 4 वरांची मिटींग जाल्या. आनी आतां सांगप जाता वेगवेगळे परीने की व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाले CM लायव्ह आशिल्ले अशें तशें. काही कंपनीक परत कितले 7-8 कंपनी आमच्या पेपराचेर दिसता आमकां 7-8 प्रपोजल परत कितें पास केला म्हणून. पण अशे पद्दतीन IPB तयार करून आयज खंय ती रिजनल प्लॅन आहा तो कुशीन दवरप. TCBचे पावर काढून घेऊन तुम्ही करता हे करा. तो मिनिस्टर तो TCB पावर काढले ना काढले त्या मिनिस्टराक ते म्हणतो तेजे ते खबर. पूण आमकां हांगा दिसता की काही ठरावीक मनशाक त्यांच्या मनशाच्या जे कोण तांकां सपोर्ट करतात तांच्या खास मनशा खातीर सपोर्ट करपाक हें केलां कितें. आनी आतां सुद्दां इतली घाई गडबडीन मिटींग घेवन CM नासतना सुद्दां मिटींग घेवन आनी काही प्रोजेक्ट पास करप. जे पयलींचेच प्रोजेक्ट पास केल्ले आहा थंय व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा आनी तातूंत भितर पर्व करनासतना आनी नवीन पास करप. इतली क्वेरीज रेज करून सुद्दां ताका 10 दीन आसतना आपले पर्यंत तेमी काम चालूच दवरलां. मागीर सरकाराचें कामच तशें तुमी उलयात कितें म्हणत आमी आमचें इलिगल कितें करपाचें करत रावतले आमी केअर कोणाक काडनात. I am not going anywhere. I am in the Congress party and I remain where I am. People may write anything they like. They take too much advantage of freedom of speech. They want to write. I am where I am and I am not going anywhere. I made it very clear.